वॉर्ड नंबर 7 आसलेले काउन्सिलर म्हणून आता वॉर्ड नंबर 8 आणि जेन्ना हांव फर्स्ट टाइम जिखून येयलेले तेन्ना आमी लोकांचे डिमांड आसलेली की सुलभ टॉयलेट आसलेलो तो खूबच बॅड कंडिशनान आसलेले पॅथेटीक कंडिशनान म्हणटा तशें आसलेले. सो फर्स्ट असलेले इनिशिएटीव जे आमकां ह्यो टॉयलेट रिनोवेट करपाचो आसलेलो CRZच्या खातीर कितें ना कितें कारण घेवन तो तसोच उरलो. वॉर्ड नंबर 8 हांव जिखून येयले तेन्ना आमी लोकांची एक डिमांड आसलेले की परत ह्यो टॉयलेट आसा तो सारको आनी खंय ना खंय हांव म्हणटा आमदाराक क्रेडीट वयता कित्याक की जे तरेन तेणीन जे फॉलोअप करून जे करूंक आयज पयलें मोर्मुगांवान वास्को स्कूल कितलेशे टॉयलेट आसा ताका खरेंच गरज आसा रिनोवेट करपाचें. खंय ना खंय आमदाराचे सपोर्टा खातीर ह्यो टॉयलेट कंप्लीट जालो आनी खुबशे मेन कारण म्हाका अशें दिसता फूल हे टॉयलेटीच्या भितर विकलांतां खातीर एक तांकां स्पेशल एक टॉयलेट दिला जे खरेंच खूब गरजेचे. आयज आमचे बायणा बीच इतली फेमस जाला डेवलप जाला लोक खुबशे येतात युट्यूबाचेर बी पयला आसतले बरी सायट दाखयतात आतां बायणा बीचाची. तशीच ह्या आतां ह्यो टॉयलेट जाला चेंजींग रूम आसा बाथरूम आसा तेच्याकून गिजर बीन घातला. सो म्हाका बीन पळोवन हें दिसलें की पब्लीक सुलभ शौचालयान जे गिजर बीन घातला तशें सो लोकांक खुबशे फायदो जातलो. आनी तशेंच आनी एक म्हणटा तो प्रोजेक्ट म्हणल्यार आनी एक आमकां सुलभ टॉयलेट मेळटलो बिचाचेर सो स्पेशली ट्युरिस्टां खातीर जातलो. सो तेज्या खातीरूय हांव खुबशे बेगीच्या बेगी जावनी म्हणून म्हणटा. वॉर्ड नंबर 8 एक बरो सुंदरसो टॉयलेट मारला. एक एक्चुअली पळोवन एक बंगलो कसो दिसता इतलो सुंदरसो टॉयलेट हो सुलभान मारला. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे आनी वॉर्ड कावन्सिलर सद्दा म्हणटाचे तेणी इतलो बरो इनिशिएटीव घेवन बरो सुंदरसो दर्यात एक हो बांदला. 30 वर्सां जालीं खंय हो टॉयलेटीचे हाल सारके बेकार आसलेले आनी आयज खंय तरी इतलो सुंदर बांदतकच पासून लोकांचेर आतां आसा बाबा हेची सुंदरताय कायम दवरची आनी क्लीन दवरचो. कित्याक आनी आमी लास्ट मिटिंगेक आमी सांगलेलें आसा जेन्ना आमी सुलभाक जेन्ना आमी टॉयलेट बांदपाक येता तेंच्यांनी सगळी क्लिनस जावन मेंटेनन्स जावन लायटीचें बील जावन नाजाल्यार उदकाचें बील जावन हे ते फारीक करतले खंय ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टीचेर तो भार येवपा येना. हांव आमच्या वॉर्ड कावन्सिलराचें अभिनंदन करता की तेणीन ज्या लोकांक खरोखरच गरज आसलेली ते गरजेची तेणी पूर्ण उपयोग करून हे बरे भशेन हांगा एक पब्लीक टॉयलेट बांदल्या बद्दल आयज हांव एक सुलभाक सुद्दां रिक्वेस्ट करता. सुलभ आयची आनी कालची न्हू सुलभाक 25-30 वर्सां जाली. सुलभ आमकां टायप आसा तर मॅक्सिमम वास्कोचे टॉयलेट सुलभाचे आसा सो खंय तरी म्युन्सिपाल्टी तांकां पे करतले. ही जी हें आसा पळय हांव रिक्वेस्ट करता की ही जी टॉयलेट आसा पळय तेंच्यांनी फायदो हो पळोवपाचो न्हू हांगासले लोकलांक खंयसर तरी एडजस्ट करपाक जाय. वेरेज हांगा जे ट्युरिस्ट येता पळय तेंचे कडसून तुमी फीज घेयात पूण हांगा जे लोकल जे रावता पळय तेंचे कडसून जाता तितली मिनिमम फीज घेवपाची आनी एडजस्ट विथ ट्युरिजम करपाचें हें म्हाका दिसता. खुशी भोगता म्हाका आयज कित्याक हो एक लॉंग पेंडींग इश्यू आनी लोकांक खरेंच त्रास जाताले आनी लोक सदांच सांगताले सदांच कंप्लेन करताले बट काही कारणां लागून हो इश्यू पेंडींग आसलो आनी आयज म्हाका दिसता हो एक 30 वर्सां नंतर हो इश्यू आयज तेंचो सॉर्ट आउट करून दिवपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. एक मनान खूब समाधान मेळ्ळा आयज म्हाका कित्याक आयज त्या लोकांचे चेहऱ्याचेर म्हाका खुशी दिसली आनी खूब दीस जाले बेगीनच्या बेगीन हांव खरें कॉन्ट्रॅक्टराकूय कॉंग्रेच्युलेशन करपाक सोदता कित्याक जे हिसपान तेंच्यांनी एक फास्ट ट्रॅकाचेर काम केल्लें आसा आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हो टोटल आमचो दिसता प्रोजेक्ट हो तेंच्यांनी 3 म्हयन्या भितर कंप्लीट केल्लो आसा. सो खरेंच तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक फास्ट कित्याक हांवें तांकां सांगलेलें पयलीं बेगीनच्या बेगीन हो जावन हे लोकांक लागून आनी आयज आमी जेन्ना स्वच्छ भारत म्हणटा जाल्यार तेज्या लागून अंडर लिडरशीप ऑफ अवर प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या आदाराचेर आयज हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट लोकांक लागून मेळ्ळो आसा. हे लोक हॅप्पी आसा तेज्या लागून खरेंच म्हाका मनाक आजून जो लॉंग पेंडींग इश्यू आसा तो आयज हांव सॉर्ट आउट करूंक शकता. आसा पळय हांगासर तांकां हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराकय उलयला आसा की बाकी कडेन आमी पळयतात एक पास सिस्टम आसता सो आमचे लोकल्सांक लागून एक पास सिस्टम असो हांव तेंचे कडेन प्रपोजल घातलेलो आसा आनी तो पास सिस्टम म्हयन्याच्या हिशोबान तांकां कित्याक लोकल्सांक जे स्थानीक हांगा आसा स्थानीक लोकांक जर ओवरचार्ज करपाकूय त्रास जाता सो तो नॉर्मल प्रायस कितें आसा तो स्थानीक लोकांक लागून तांकां एक पास सिस्टम आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतना आमी ते सगळे काम करून घेतात. नॉर्मली जेन्ना सुलभ शौचालय चालू जाता तेन्ना खुबशे कागाळ येता मेंटेनन्सचो पार्ट मेजर आसता आनी तेच्या खातीर डिलेमिटेड कंडिशन जाता सो तेचेर कसो तुमचो प्रयत्न आसता. आमी हो कसो केलो हो तेंच्यांनी रिनोवेट करून घेतलेलो आसा एलॉंग वीथ मेंटेनूय ते करतले. आयज आमच्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट आसतात ते मेंटेनन्साक लागून तेंचो एक मनीस आसतलो आनी जो मनीस आसा तो मेंटेन करतलो आनी म्हाजी स्वताची नजर आसतली कावन्सिलरची नजर आसतली की बाबा हे मेंटेन उरचें म्हणून.